नमस्कार गोंयकारांनो, आयज हो म्हजो व्हिडिओ काडपाचो कारण म्हज्या काळजाक आयज दूख भोगता. खरें जें कितें आयज ह्या गोंयांत जाता आनी भारत देशांत जाता तें चोयल जाल्यार खरेंच काळजाक दूख जाता, उतरां सुटना. पूण इतलें जावन पासून गोंयचो सरकार तसोच इंडियेचो सरकार म्हणजे भारताचो सरकार म्हणटा अच्छे दिन बरेपण आसा, लोकांच्या पासो तो सरकार आसा, गरिबा पासो तो सरकार आसा. जाल्यार हो लोकांच्या पासो सरकार आसा आनी गरिबा पासो तो सरकार आसा जाल्यार खंय गेलो सरकार ज्या टायमार लोक रस्त्यार येताय त्या टायमार, लोक उपासणा बसताय त्या टायमार, लोक हंगर स्ट्रायक म्हणजे जेयना आसतना जीव वचपाचे ही परिस्थिती पावयता त्या टायमार सरकार कित्याक पावना. ह्या सरकाराचे मनीस आनी हो सरकाराचो वडील, इंडियेचो वडील प्रायम मिनिस्टर आख्ख्या जगभर भोंवता, आख्ख्या संवसारभर भोंवता. पूण इंडिये भितर कितें जाता, गोंया भितर कितें जाता, तेगे जे कितें पार्टी आहा, पावर आहा, त्या जाय कितें जाता दिश्टी पडना. कुड्ड काय कितें हें म्हाका विचारपा दिसता. कित्याक जंतर मंतर प्रोटेस्टाक जें कितें जालां, लोकांक रस्त्यार उडयले, मोड्या भाशेन मोड पडलो आहा लोकांक, युथाची, तरणाट्याची. अरे तुमी तरणाट्याचेर पोटार, तरणाट्याच्या जिविताच्या, तरणाट्याच्या तेमगे लायफाच्या वयर येवन तुमी कितें बरें करतले. तुमी आयज पॉलिटिशियन उण जाले आनी तुमी गॉडफादर चड जाले. कित्याक हांव म्हणटा गामटोली, कित्याक तुमी नांव दिताय न्हू, नांव दिवपा लागले आहा. हो कॉक्रोच काल गोंयचो एकलो म्हणटा आनी कितें. अरे वा, अरे तुमी आमकां राव दिनाका, कित्या लागून आमकां नांव नाका तें हांव सांगता. पयलीं तुमच्या स्वताच्या मनशाक तुमी नांव दिया. कित्याक तुमगे पाटये भितर ऑल रेपिस्ट आहाय, आख्खे इंडिये भितर काडाय, आख्खे इंडिये सर्वे काडाय, ऑल स्मगलर आहाय, ऑल तुमी मर्डरर आहाय. हे मनीस तुमगेले ऑल आमदार मिनिस्ट्री घेवन आहाय इंडिये भितर, भारत देशा भितर. व्हिडिओ जगभर लोकांक दिश्टी पडटा, मिडियाचेर दिश्टी पडटा. पूण तांकां नांव दिवपा सुवातेर तुमी नांव आमकां दिता. नांव आमकां. तुम्ही सगळे सत्यानाच पाड घालता. लोकांच्या शिकपाच्या वयर पासून तुमचे आख्खे राजकारणी चलता आनी वयल्या ज्या टायमार तरणाटे भुरगे शिकपाचे कित तरी तांच्या काळजाक दूख म्हणून जिवाच्या वळ्या खेळटा म्हणून उपासणा बसले, प्रोटेस्टाक बसले, ज्या टायमार तुमी आवाज वयर काडलो त्या टायमार तुमी ताची रक्तां वारयली. हो सरकार जाय कोणा रे. आयज हांव उलयता, एक काळजाक दूख भोगल्या म्हज्या. हांव कितें उलोवं, तुमचो एफआयआर कोरा एफआयआर म्हजेर, पूण म्हज्या आयज काळीज दुखलें आहा. त्या कारणान म्हणजे पळोवपा जाल्यार जें कितें जंतर मंतराच्या प्रोटेस्टाक जें कितें जालां, काल पळयलो जाल्यार कितें, काल राहुल गांधीकूय उबारलो. वा रे वा. गोंया भितर प्रोटेस्ट करता, कारापूरच्या मैदानार येता, ते आमकां बांद तुमी ओल्ड गोवा वयलो पळय बसता. वा रे वा. म्हणजे तुमी कितें कोत्ता त्या सगळ्या गोंयकारांनी, सामान्य मनशांनी, भारताच्या लोकांनी, भारताच्या युथांनी सगळे खपून घेवपाचे. तुमी कोत्ता ते सामके डायमंड आनी आमी कोत्ता ते सगळे पाप. आमी किरमिदोर, आमी रेपिस्ट, आमी लँड कन्वर्ट कोत्ताय, आमी लँड पाड घालताय, आमी व्हडलो प्रोजेक्ट इंडियन हाडटाय आनी गोंयकार हाडटाय. हे जे एग्जामी भितर, कॉलेजी भितर पासून नीट पासून ते लीक जाता म्हणटाय ते लॉस ना रे सरकाराक. आमचो हांव विचारपाक सोदता गोंयच्या सीएमाक, आमचो गोंयचो कोण तरी मेलना काय पुतू तरणाटो कित्याक उलयना. तुमी तुमचो सरकार इतलो स्मार्ट, इतलो बरो आहा जाल्यार जाप दी मरे. ज्या टायमार इतले दीस प्रोटेस्ट आहा हिंगा दिल्ली भितर जाता, कित्याक तुगेलो होळी येना विचारपाक.
मणिपुरमाचो लोक प्रोटेस्ट जाल्लो कित्याक येल ना आख्खो देशभर भोंवता चेडू भुरग्याचे टी शर्ट पिजले लोकांची चेडू चुडीदार पिजली रक्ताची व्हाव लोकांची जाणटेली सिनियर सिटीजन अरे बेटी बचाव बेटी पढाव हे म्हणटालो तो तुमच्याच मनीस युनिफॉर्म नासले ते मनीस आती दांड घेवन मारपाक कोण रायट दिला वो हुंय बरयलो आहा आर्टिकल्सा प्रमाणे आमकां एक्सप्लेन कोर इतली दादागिरी रे देवा अरे कितें पॉलिटिक्स करपाचें मरे कितें आदल्या टायमार कितें तरी हें आसतालें मातशें फियर आहलो पूण आतां तुमकां फियर ना तुमी सामक हाय हेचेर आसा इतले हाय पावले आसा लोकांक मार झक आमकां कितें जाय तेंच कोत्तोले तुमी शुद्ध दुदान नावल्या आनी आमी चिकणान नावल्या ते चिकन तुमी आमचेर ओतयला आयज हांव व्हिडिओ काडपाचो कारण एज अ इंडियन एक इंडियेचो एक कोण वोटर एक वांगडी त्या कारणान हांव उलयतां हे सगळे तुम्ही टार्गेट करता म्हणटा आमगे सरकार इतलो बरो आमगे प्रायम मिनिस्टर इतलो बरो ते बरे अरे नांवां तुमी कितें आहा ते तुमकां पळय रे बोट दाखया रे आतां इलेक्शन लागीं पावतलें एका तेजेर फार्मार सारके वाऱ्यार फार सुट्टाय तुमी सारके तो मनीस ते पाटयेचो अशें केलें ताणें त्या पाटयेच्या मनशान अशें केलें अरे तुमगे पाटयेच्या मनशान कितें जाल्लें तें कितको धुवन वॉशिंग मिशिनाक तुमी कितको निवळ केलें तें उलोवया तें सांगा लोकांची तुमी मुसपी नाका स्वता तुमची पळया तुमच्या सरकार आसतना लोकांनी कितले केस आंगार गेल ना कितले आमच्या गोंयकारांनी वयत थिंगसर प्रोटेस्टा लोकांची केस चालना बिश्टेच बरे तुमी नाका दोन तोंड उगडनाकाय ह्या सरकाराक आनी एक हांव ह्या मंत्र्याक सांगपाक सोदता पयली बारीक साण चिता जे की तुमगे सरकार कोत्ता काळजाचेर हात दवरून चिता तुम्ही मंत्री म्हूण चिंतनाका तुम्ही एक इंडियेचे भारतीय एक कोण तुम्ही एक सामान्य मनीस वोटर एक वांगडी तुम्ही झळमल्ले भारत देशान म्हणून एका ऑर्डर आदोरा चिता जे कितें जाता आयज आमच्या भावांचेर जे कितें जाता आयज आमच्या भारत देशा भितर ते सारकें आसा ते हरे कुस्यासाचेर आदोराय फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्साचे जे स्टँडर्ड आसा ते सोडून दी एकूच पाटी 1 मिनिट तुमचे ऑर्डर आदोरान चित जे कितें घडटा जे कितें चालू आसा इंडिये भितर भारत देशा भितर ते सारकें आसा काय ना तें काबार केली डेमोक्रेसी काबार भारतीय लोकांचेर तुमी आख्खो अन्याय केल्लो आसा ह्या सरकारान अन्याय केला आनी उलोवपाक म्हाका उतर जायत येता पूण कंट्रोल करपाक पडटा काळीच दुखले रे पळयतना ते भुरगे रस्त्यार पडल्यार कोणाचे आवयच्या बापूयचे भुरगे रे ते त्या भाशेन मारप रे त्या मनशाक ह्या भाशेन त्या तरणाट्या भुरग्याक मारप रे ह्या भाशेन ते लोकांचे फायर करप कित्या लागोन रे कितके रे तेमी अरे चोर आहाय रेपिस्ट आहाय व्हडले लँड कन्वर्ट करता तेसले आहाय व्हडले इलिगल एक्टिविटीज करताय ते आमी तुमकां धरपा जायना मरे भारतीय सरकारा कडेन आनी ओल्ड भारतीय जनता पार्टी आवय तू केदोळ तुम हरमळ्यार मरे इन्सल्ट कोत्ताय आमच्या भारताक इन्सल्ट कोत्ताय आमी उपकारी आम ऋणकारी ह्या भारत देशा भितर भारत आहा ती आमची एक आवय आम पोटांची येता पूण तुम ते न्हू तुम आपूण पाय म्हणटा तुमगे एटिट्यूड तो आम पाय भारत बी तुमच्या अंडर अशें करून चिंतल्या तुमगे ती मेंटलिटी घेवन भोंवता नाजाल्यार मरे हांव तेंच सांगता तुमकां ज्या भाशेन नेपाळा जाल्ले बांगलादेशा जाल्ले नेपाळा जाल्ले त्या भाशेचो तरणाटे भायर सरोन तोरते कितें केलें फुडाराक जबाबदार वो इंडियेचो सरकार हे उगडासर इंडियेचो सरकार ज्या भाशेन सोनम सर ज्या जाग्यार तो प्रोटेस्ट जाल्लो उबार कितको रे ताका तुमकां होऱ्याक कापस्ता जाल्ले तुम्ही होऱ्याक कापस्ता जाल्यार मनीस तुमी सारके आले युनिफॉर्माचेर येवन सिस्टमॅटीक करचे लागले
दुसरं म्हणटाय ते थिंगा पुलिसाच्या मुखार थिंगा झंडा पडले हा तुम्ही माडून गेला मरे थिंगा दिल्लीकू कसले पुलीस रे कसले लांबडे पोंड रे कसले रे तुमगेले कायदे कोणा शिकवता तुम्ही कायदे हा कसली दुदागिरी कसली गुंडागिरी कोणा काढले रे आम्ही इंडिये भितर हुंचे आम्ही चुकोन आम्ही हुंचे पाप आमचे तकलेर पडले हा रे इंडिये भितर काबार केले मरे तुम्ही आमकां भारतीय लोकांक तुम्ही साम रस्त्यार हाडले मरे आवयचे आवय बेटी आनी आवय आनी मा बाप व्हडली व्हडली नांव दिली पूण तांच्या सगळ्यांक तुम्ही पोटार आड आयले मरे अरे तांच्या फॅमिली तांच्या रक्तार हाडिल्ले मरे तुम्ही तांचे जीव घेतले मरे सरकारान आनी सरकार उलयता लोकांच्या वयल्यान आतां बी इलेक्शन येवपाचें आसा आनी बॉम्ब फोडटले ए बॉम्ब फोडपाच्या पयलीं गोंयकार आनी भारतीय लोक दोळ्यांनी पळयला जे कितें इंडिये भितर जाला जे कितें गोंयां भितर जाला जे कितें तुमी रोडयला लोकांक जे जाणटेल्यांक रोडयला जाल्यार दांड मारला एफआयआर रजिस्टर केल्या गोंयकार ही सल्लो ना तुवें ह्या सरकारान गोंयकारा कडेन भारतीय लोकां कडेन पंगा गेल्लो आहा हांव सांगता पंगा गेल्लो आहा तुमचे थोडे अंधभक्त आसतले ते तुमी कडेन पोसला त्या अंधभक्ताक तुका हांव सांगता सगळ्या इंडियेच्या भारतीय आनी गोंयकाराक तुमी अंधभक्त करपाक शकपाना आमचे स्वत मारून उडोवपाक प्लॅन करा तुमी प्रॉब्लेम ना मरपाक तयार आसा आमी मारा तुमची दादागिरी आसा पळय एफआयआर कोत्ता कितकी सेक्शन येता करा आमचेर ही परिस्थिती हाडनाका जे कितें आमची माय पायक सोडून आमी रस्त्यार येतले आनी तुमच्या दांडाक आमी रस्त्यार पडटले आनी आमची जाणटेली माय पाय रस्त्यार येतली आनी तांचेर मार पडटले तांची तकली फुटतली तांच्या आडां पांयां मोडटले असली परिस्थिती आमचेर हाडनाका हे सरकाराक स्ट्रेट फॉर्ड सांगता दे बरें करूं तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर